प्राचीत काळाचो पांचवो आयतार चराल प्रस्तावन. प्राचीत काळाच्या पांचव्या आयताराच्या देवस्तुती संभ्रमा वेळार पवित्र सभा आमकां आज मरणां आनी जिवनपणा विशयी नियाळूंक उलो दिता. जिवीत आनी मरण मनशा जिविताचें वास्तवीक सत्ता जावन आसात. देखून आमी भिवची गरज ना, कारण आमचो सोमी आनी धनी ह्या मरणांत भितर सरलो आनी पुनर्जीवन जावन उठलो. देखून जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा जिवीत आनी जिवनपण. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो जियेतलो. आमी संवसारी जिविताक मरच्या वरवीं आमी सासणीक जिवीत आपणायता. तर आमच्या भावार्थान थीर रावया आनी जिविताचें वास्तवीक सत समजूंक प्रयत्न करया. जेजूचें जिवीत आनी जिवनपण जावं दी आमच्या जिणेचो शेवट आनी संवसारी जिवीत क्रिस्ताच्या जिवनपणाच्या बरवशान जिवंक ह्या संभ्रमान कृपा मागया. पयले वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या पयल्या वाचपांत जेरेमिया प्रवादी नवो करार स्थापन करच्या विशयांत सांगता. तो मुंदरून म्हणटा, पोरनो करार देवा आनी विंचलेल्या लोकां मदें सिनाई पर्वतार केल्लो, पूण विंचलेल्या लोकांक तो सांबाळूंक ना. देखून आतां नवो करार फातरांच्या फळयांचेर बरोवचो ना, बगार मनशांच्या काळजार बरयतल्यात म्हणलें तो स्पश्ट करता. तर हें उतर आतां भक्तीन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. हेब्रेवकारा पत्र जुदेव धर्मांतावन क्रिस्तांव धर्माक मतांतर जाल्ल्यांक बरयल्लें जावन आसा. ह्या पत्रांत बरयणार नव्यान क्रिस्ती भावार्थांत आयिल्ल्यांक तांच्या भावार्थांत थीर रावंक उलो दिता. तर हें उतर आतां आमी दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. भाग्यवंत जुवांव, जेजू जेरुसलेमांत वेच्या विशयांत आनी ग्रेक लोक ताका पळोवंक अत्रेकच्या विशयांत कळयता. जेजूक तांणी पळयलें वा ना म्हणल्या विशयांत भाग्यवंत जुवांव आमकां कळीत करिना, पूण जेजू आपल्या कश्टां आनी कुर्सा मरणा विशयांत उलयता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सडवण फावो जातली म्हणलें स्पश्ट करता. तर ही सुवार्ता आतां आमी दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजूचे कश्ट, कुर्सा मरण आनी ताचें पुनर्जीवनपण मनशा कुळाक सडवण फावो करता म्हणलें समजून ताणीं आपल्या भावार्थी आनी साक्षेच्या जिणे वरवीं भावार्थी परचेक पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान जियेचें प्रेरण दिशें तांकां तुज्या कृपेन भर म्हण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी संवसारी जिवीत देवाचें उदार देणें म्हणलें समजून आपलो अधिकार आनी मांडून हाडची हर एक येवजण परजेच्या फायद्याक पडटा तसली जावच्याक तांचे थंय बरें मोन रस म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, पिडेस्त, प्रायवंत आनी विविध समस्याक वळख जाल्ल्यांनी जिवितांत निराश जायनासतना क्रिस्ती जिवनपणाच्या बरवशान जिवीत सारूंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हण मागता. चवथें बापाया पासून. विस्वासी बापा, सर आमच्या बापाया भाग्यवंत जुजेच्या शगुणांनी भर. भाग्यवंत जुजेची शगुणां तांच्या जिवितांत अळवडसून आपल्या पत्नी आनी भुरग्यां सांगाता मेळून एक भाग्यवंत कुटुंब बांदून हाडूंक मेहनत घेशी तांकां तुज्या ससायेन भर म्हण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. कनवळ्या बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांनी जिविताची वास्तवीक सत्ता आसा तशी स्विकार करून कश्टा दुखांत सदां सोंसणीक जावन कुटुंबांत माया मोगान आनी शेजारा थंय एकवटान आनी शांती समाधानान जिवन अशें क्रिस्ती पुनर्जीवनपणाची फळां आमचे थंय दिसून येशें आमकां तुज्या कृपेन भर म्हण मागता.